देशान गेले 4 दीस जाले उदक ना. लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाता. अक्षरशः टॉयलेटीक वयतले जाल्यार उदक ना. या अशे प्रॉब्लेम परत जावपाक जायना म्हणून सरकार फुडें कितें उपाय योजना करपाचें. This problem is faced not only by me as a MLA of Kalangut constituency, but every MLA, every सरपंच, every पंचायत मेंबर आणि सगळे पंचायत मेंबरांक म्हाका दिसता आयज 100-200 फोन येयल्ले आहा. कालूय तशेंच फोन येयल्ले आहा, पयरूय तशेंच फोन येयल्ले आहा. वी आर डिपेंडिंग ऑन आसनोरा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आणि जे हिस्पान कोस्टल बेल्ट डेव्हलप जाला, जे हिस्पान कोस्टल बेल्ट जे डेव्हलप जाला, बिल्डिंगी येयल्या, फ्लॅटां येयल्या आणि आमचे हॉटेल्स येयल्या, गेस्ट हाऊसेस येयल्या, रेस्टॉरंट्स येयल्या. खंयच्याच सरकारान अशें डायरेक्ट चिंतूंक ना की हांकां उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी कशी मेवतली काय म्हणून. इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेतला, इतली वर्सांचे उलयता हांव आमदार जाल्यार आयज 10 वर्सां जाली. तेजे पयलीं जे आमदार आहले, मंत्री आहले, सरकार आहले, कोणें चिंतूंक ना की बाबा इतले मोठ्या प्रमाणान हितून कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हॉटेलां येता, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हॉटेलां येता, अंजुना वागातोर, शापोरा आसूं, आसागांव आसूं, हे प्रत्येक हॉटेल येता, गेस्ट हाऊस येता, बिल्डींग येता. 20 फ्लॅटां, 40 फ्लॅटां, 50 फ्लॅटां. हांकां उदक कोण दितलो, हांकां लायट कोण दितलो. लोकलांची लायट आनी लोकलांचें उदक तांकां वयता. आयज असो टायम येयल्लो आसा जो तर आमी इमिडिएटली म्हणजे कितें, आतां जो तर आमी पावल मारिना, हे 2-3 म्हयन्याक आमी फावंडेशन स्टोन घालिनात कलांगूटचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी शिवोले वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, जाल्यार हे दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदक मेळपाचें ना. त्या खातीर म्हाजो डिमांड जो आहा हो कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमी बाय नेक्स्ट मंथ मॅक्सिमम बाय जून वी हॅव टू ले द फावंडेशन स्टोन आनी काम स्टार्ट करपाक जाय. हो 20 कोटीचो प्रोजेक्ट आहा. लँड अवेलेबल आहा. आमी एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल सरकारान दिल्लो आहा. एक्सपेंडिचर सँक्शनाक फायल मुवमेंट जाली. तसोच आयडेंटिफायींग द प्लेस फॉर शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे किलारी इरिगेशन जे चॅनल हिंगासोर पायपलायन येयल्ले आहा उदकाचे रॉ वॉटर, हिंगासोर आमकां 4000 मिटर जागो खंयची कंपनी दितली, अंजुना दितली, आसागांव दितली, शिवोले दितली, मारना दितली, कोण दितली, हेचेर आमी भासाभास करपाक जाय आनी इमिडिएटली जागो आयडेंटिफाय करून इरिवोकेबल NOC घेवन गव्हर्मेंटाक दिवंक जाय WRDक आनी हें काम फुडें व्हरपाक जाय. आणि इमिडिएटली वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचो एडमिनिस्ट्रेटीव आणि एक्सपेंडिचर सँक्शन घेऊन काम चालू करूंक जाय. जाल्यार ह्या बेल्टान वॉटर शॉर्टेज जी आमी म्हणटा ती आसची ना. आयज हिंगासोर पयऱ्यान उदक येता, सेम आमकां कलांगुटान पयऱ्यान उदक येता, तशेंच दुसऱ्या भागांनी सेम प्रॉब्लेम जातले. आय एम टॉकिंग अबाउट मांद्रे, मोर्जे, आरांबोल, केरी, हिंगासोरी सेम प्रॉब्लेम जावपाचें. जे जाग्यांचेर हॉटेलां, गेस्ट हाऊस, रिसॉर्ट्स, रेस्टॉरंट ही मोठ्या प्रमाणान येतात, थिंगासोर हे उदक सगळे तांकां वयतले. लोकलांचे जे उदक आयज 12 वरां येतात ते 3 वरां जातले, मागीर 1.5 वर जातले, मागीर पयऱ्यान जातले. हे जावचें न्हू म्हणून हिंगा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी इलेक्ट्रिसिटीचे सब स्टेशन्स आनी मेन पावर हाऊस जे आमचे कडेन थिवी आहा तसले सालिगांव जावपाची गरज आहा. नाजाल्यार लायटीचे आमकां मोठे प्रॉब्लेम आहा फुडें. हे जावपाक म्हाका दिसता द विजन वॉट वी हॅव and I have explained to the Honorable CM, this has to be done on war footing. हे बेगीतल्या बेगीन काम हेचेर चालू जावपाक. मिनिस्टर आयकून थकलेलो आहा. प्रत्येक फावटी जो बार्देजान मिटिंगेक येता ताका 2 गोश्टी आयकूंक मेवता, एक उदकाचे, एक लायटीचे. एसेंब्लीनूय जेन्ना सगळे आमदार उलयता लायटीचे आनी उदकाची ही 2 समस्या आमची मोठी आहा. ही मोठी कित्याक जाली, ह्या बेल्टान भरपूर फ्लॅटां आनी हॉटेलां येयल्लीं आहा आनी this is also one of the way for the income for the local people, म्हणजे businesses to start, self employment हिंगासोर भरपूर आहा. त्या खातीर हिंगासोर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाची गरज आहा. आनी हिंगासोर जर तर उदक रॉ वॉटर हाडून ट्रिटमेंट प्लांट जाल्यार तेजे कॉस्टूय इमिडिएटली रिकवर करूंक जाता सरकारान बाय चार्जींग कमर्शियल charges to the people. All restaurants, guest houses, hotels, resorts, buildings can be charged as commercial. जे कोण रेंटाक दिता पळय तेजे भायर इलेक्ट्रिसिटीचे जितके पयशे मोडटले म्हाजे हिसपान एक 3-4 वर्सांनी ते रिकवर करूंक जाता. सो सरकारान नाबार्डाचो लोन घेवचो,
आनी खंयचो लोन घेवचो पूण हे बेगींतले बेगीन क्लियर करचें म्हणून म्हाजें मागणें. What initiatives you are going to do from your I am side? already continuously having meetings with CM. Every week I am going and talking to him. त्या खातीर आमचो एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जालो उदकाची. आमचे सब स्टेशनाचें काम फुडें गेलां. तेजें आतां सायनींग ऑफ सेल्लीड उरला. हिंगासर अंजुना वागातोर शापोराची आमी मिटींग घेतले. कोमनिदादीक आपयतले कित्याक हिंगा जाग्याची समस्या. जागो एक्वायर करूंक जायना. ताका भरपूर टायम लागता. हो तेंच्यांनी फुडें सरोन कोमनिदादीन दिवचो. आसागांव, शिवोले नाजाल्यार अंजुना. सो सरकारा कडेन खंय तरी पयशे ना म्हणून हें काम उरलेलें ना, ना, आसा ना. अशें दिसता. पयशाची वेवस्था म्हाका दिसता तुमकां हांव सांगता स्ट्रेट. आमी जो 150 कोटी अंडर PPP प्रोजेक्ट घेतलेलो आनी आमी 15% इंट्रस्ट फारीक करताले ते आमी 72 crores गेले 8 दीस पयलीं आमी फारीक केल्ले आहा फॉर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो ऑलरेडी बांदलेलो आहा सरकारान. पयलीं आमी ताका 40 कोटी दिल्ल्यो, आतां ताका आमी 72 crore एट अ टायम दिले की हो बर्डन कमी जावचो म्हणून. 15% इंट्रस्ट जाल्ले. सो आमी लोन घेवन दिवंक ना. आमी डायरेक्ट सरकाराचे तिजोरीन जे पयशे येयल्ले तितूंतलेच काडून दिल्ले. सो पयशाची वेवस्थाचे प्रॉब्लम ना. आनी इवन नाबार्ड लोन दिता आमकां 3%, 4%, 4%. म्हणजे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कम्स अंडर नाबार्ड एग्रीकल्चर लोन. सो व्हडले हे प्रॉब्लम जावचे ना. सो हो लोन घेवन हे काम चालू करूंक जाता. सरकारी ना ना ना. Government is having sufficient money. Government has repaid a lot of loans taken by the earlier government. It's a continuous process. So अजून पासून तुका हांवें एक्झाम्पल दिलो. आमी 72 crore एट अ टायम फारीक केले. हिंदुस्तान गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट प्रायवेट लिमिटेड हांकां 72 crore गेल्या विकान फारीक केल्ले आहा. सो सरकारा कडेन पयशे कमी ना. आनी हे व्हडले प्रकल्प चालू करीत जाल्यार 1 वर्स 1.5 वर्सां भितर सोंपतले. सो 1.5 वर्सां उपरांत तरी लोकांक अनइंटरप्टेड वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी मेळपाक जाय.